सिग्वेरा, ऑल गोवा पोल्ट्री शॉपकीपर्स एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट. आनी म्हजें नांव मेलॉय फेर्नांडीस आनी हांव एसोसिएशन सेक्रेटरी. म्हजें नांव लिओनार्ड बारेटो आनीक ऑल गोवा पोल्ट्री शॉपकिपराचो हांव ट्रेजरर. आमगेलें आयज तुमकां जें आमगे एक प्रेस ब्रीफ दिवपाचो एक रिजन म्हणल्यार कितें, आमी लास्ट इयर जुना म्हयन्याकूच तुमकां एक उलो मारलो आनी तुमी आमगेलो एक 7 दीन आमगे एक प्रेस ब्रिफींग घेयल्लें आनी तेजेर आमी इनिशिएटीव घेयल्लो तो कचऱ्याचो. आनी तुमी जे एअर करून आमकां जो बेनिफीट जालो त्या टायमार आमी फकत 4 व्हेकल आमी मॅनेज करताले आनी आयज पासून तुमगे आदारान आयज आमी 8 व्हेकल्स जाले. सो हांव पयलीं सुद्दां तुमकां सगळ्यांक प्रेस भाव आमगेले जे कोण हाय आनी नाय तांकांय बी हांव थँक्यू वेरी मच. वी आर वेरी थँक्यू फ्रॉम द एसोसिएशन लेवल. आतां आमी हो जो सेम आमी जो इनिशिएटीव घेयलो आहा तो आयज आमी सक्सेसफुली सगळे मेळून विलेज टू विलेज, डोर टू डोर ऑफ द चिकन शॉपकिपराचे वचून आमी हें हाडटाय, वेस्ट कलेक्ट कोताय. सो तो आमगेलो एक खंयचो मेथड बरो सक्सेसफूल जालो म्हूण आयज आमी आनीक इनिशिएटीव घेयला. तो इनिशिएटीव म्हणल्यार कितें, सेम आमचे जे कोण चिकन शॉप वेंडर्स आहाय आनी तेंगेले वर्कर्स आहाय आमकां कंपल्सरी एक हेल्थ कार्ड म्हूण आसता गव्हर्मेंटाचें. आतां हितून भितर खंयचोय थोडेशे जाय जाण जे कोण लिगल आसताय ते घेताय हेल्थ कार्ड, पूण इलिगल आहा तांकां हेल्थ कार्ड मेळना. पूण तेंचो धंदोय बी बंद ना, तेंचो धंदो चालू आहा. जरी तर इन केस सपोज एक खंयचोय हेल्थ तेंगेलो वर्कर जो कट चिकन हँडल करता ताका खंयचेंय कसलें दुयेंस आसा जाल्यार तेंय बी जो आपणाय कस्टमरांक किंवा त्या विलेजांनी तें ट्रान्समीट जावपाक शकता. सो ताका लागून आमी आयज हो एक इनिशिएटीव घेयला आमगे एसोसिएशना लेवलाचेर की आमी फ्री हेल्थ मेडिकल कॅम्प करपाक आनी जी पॅरामिटर्स जे आहाय जे गव्हर्मेंटाक जाय जे हेल्थ कार्ड काडपाचे ते पॅरामिटर्स आमी तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट आमच्या लेवलार चॅक करून दितले. हेजेर जे कोण लिगल आहा तेंच्यान वचून आपणागे हेल्थ कार्ड घेवपा जाता मुखार जे आपणागेले गव्हर्मेंटागे हेल्थ सेंटरान. आनी जे कोण इल्लिगल आहाय वो जे कोण अनऑथरायज आहाय तेंच्यांनी एटलिस्ट आमी ही इनिशिएटीव घेवन तेंगेलो वर्कर आमी हेल्थी आहा एश म्हणून एक आमी एक हें दवरताय. कित्याक तेंकां कांय कार्ड मेळपाक शकना, पूण कार्ड नासल्यान तो खंय तरी डिजीज आसल्यार ताका त्रास जावपाक शकता. ताका लागून आमी हो इनिशिएटीव घेयला की ताकाय खंयच्यानी हेल्थी आसची म्हणून आमी तें हें करपाक. हेजे पयलीं केन्ना करूं ना तुमी? ना हो आमगेलो सेकेंड इनिशिएटीव आफ्टर द वेस्ट कलेक्शन. केन्ना तुमचो कॅम्प? आमचे ते आमगेले प्रोग्राम डिसायड केला दिसता. आतां फर्स्ट आमगेलो कॅम्प आहा तो आतां आमगेलो BPA स्पोर्ट्स क्लबान मारगांव ऑन 15 जून. तेजे उपरांत आनी कॅम्प्स आहा ती हे भाशेन नावेली आहा 22 जून. तेजे उपरांत आमगेलो वास्को 29 जून, पोंडा 6 जुलय, कलांगूट ते सायडी बार्देस सायड 13 जुलय, म्हापसा 20 जुलय, केपें 27 जुलय, सांगे 3 ऑगस्ट, मागीर तुगेलो सत्तरी वालपय ते सायडीन 10 ऑगस्ट, बिचोलीम 17 ऑगस्ट, तिसवाडी 24 ऑगस्ट, पेरनेम 31 ऑगस्ट आनी काणकोणा 7 सप्टेंबर. सो ह्यो डेट आहाय त्यो मातशें चेंज बी जावपाक शकता बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ द हॉल आनी ते मातशें डेट चेंज जावपाक शकताय. सो आनी दुसरी हांव सांगपाक सोदिता आमगेले कस्टमरांक. सो केन्ना ते चिकन बी व्हरपा येताय एक म्हणजे तेमी ओनरा कडेन एक इन्क्वायरी करपा जाता बाबा तुमी आतां तुमगे वर्कर दवरले ते तुमी तेंगे हेल्थ चॅकअप कोताय ना. आनी दुसरें म्हळ्यार जे वेस्ट जनरेट जाता तो प्रॉपरली डिस्पोज कोताय काय ना. कित्याक आतां जायत इशू येयलो आहा की ती वेस्ट इज डिस्पोज ऑन द सायड ऑफ द रोड्स म्हणून आनी तेजेर एक्सिडंट जाता आनी हे सुणी हिंगा तिंगा वयता आनी जायते एनवायरमेंट सारको बॅड जाल्लो आसा. सो आय रिक्वेस्ट द कस्टमर्स ऑल्सो टू मातशें हेजेर तेमी बी अवेर जावचें जे ते हाताय ते आनी हाव द वेस्ट इज डिस्पोज. आमी पयलीं आमची एक प्रेसा लास्ट टायम आमचें केल्लें तेन्ना सांगिल्लें की आमची एक कंडिशन आहा की कोणें मेंबर जावचें म्हणून. सो आमी आतां तेजे नंतर आमकां अशें दिसलें की आमी जर तर मेंबराचो वेस्ट काडलो जाल्यार नॉन मेंबरां तो काडून रस्त्यार उडयतलो. सो आमगेलो मोटीव कीप द एनवायरमेंट क्लीन म्हणटा तो मोटीव आमगे जाचना. आमी इनिशिएटीव घेयलो तो. सो मागीर आमी सबसिक्वेंटली विदीन 1 or 2 months आमी तो रिलॅक्सेशन केलें आनी आतां आमी इवन कोण आमचे बोले आहा वो कोण ना, तो कोण शॉप रजिस्टर्ड केलो आहा वो ना केलो आहा
तेजी आमी चोयनाय आमी कोणालोय येयले जाल्यार कोणालोय वेस्ट घेताय पूण वेस्ट दिना तेंगेले कितें तुमी ना तेजेर आमी जे कोण वेस्ट दिना न्हू तेजेर आमी जायत पाटी आमी जी पर्टिक्युलरली एरिया आहा ते एरिया आमी पंचायत किंवा म्युन्सिपालिटी आमी टायम एंड टायम बेगीन आमी कोडीत केलो आहा केन्ना कैद केला मडगांव हांगा मडगांव मुन्सिपालिटी सगळे म्युन्सिपालिटी आमी कोडीत केलो आहा पूण कांय एक्शन जायना आजून पासून कोणालें जालें ना सुद्दां तुमी हेल्थ कार्ड दिवप आसता न्हू तुमी कसले टेस्ट करतले ना हेल्थ कार्ड आमी दिवपा ना हेल्थ कार्ड म्हणटा तो आमी एक्चुली ते जी पॅरामिटर्स जाय युरीन स्टूल मागीर तुगे टायफॉयड मागीर तुगेले बारीक आनी 2-3 12 पॅरामिटर्स सगळे ब्लड टेस्टिंगाचो हय 12 पॅरामिटर्स ऑफ ब्लड टेस्टिंग ते आमी टायरोकेरा कडेन टायप केला आनी ते तुमची लेस करपाक FDA उदा तुमची सी कार्ड घालतले ना आमी सगळें गव्हर्मेंटूच तो म्हूण आमी एक्सपेक्ट करूं नाय आमी हे धंद्याचे आमी जोडटाय त्या कारणाक लागून आमी हो इनिशिएटीव घेयला आनी हो इनिशिएटीव आमी कित्याक लागून घेयलो ना जाल्यार हे केन्नाय जायना आतां एवरी 6 मंथ्सान हो हेल्थ कार्डाचो रिन्यूवल आसता सो आमी हो एक इनिशिएटीव घेयला की तांकां दाखोवपाक अवेरनस करपाक की ह्या कार्डाची कितली इम्पॉर्टन्स आसा ती सो एक पाट हो जालो जाल्यार आमी मुखार तांकां एवरी 6 मंथ्सान आमी तांकां फॉलोअप करपाक लागतले आनी हे फ्री हेल्थ कॅम्प करता आसतना आमी जो सपोर्ट घेयला तो आमगेलो इंडियन होमिओपॅथीक मेडिकल तेंकोडे तेमी आमकां फ्री मेडिसिनूय बी हें केलां एका गोवा चॅप्टरान प्लस आमी सावथ गोवा जेन्ना जातले आतां सालसेट आमी 2 भाग केले तितून भितर आमी हॉस्पिसिसचो एक भाग केला प्रायमरी हेल्थ सेंटर ऑफ नाविनी आहा तेन्ना नाविनी तशें आमी ईच एंड एवरी तालुका जाता आसतना थिंगा कम्युनिटी सेंटर किंवा प्रायमरी हेल्थ सेंटर किंवा हॉस्पिटल आहा ते हितून वचून आमी तेंकोडे तो सपोर्ट घेतले बरें एक म्हाका सांग पंचायतीत फॉलोअप केलो आहा तेजेर आमकां आनी कांय येयना इवन आमी रायट टू इन्फॉर्मेशनाची सुद्दां जायत एप्लिकेशन घायला आन्सरूय येना कितें तांकां वचून तुमी मेळ्ळा हय मेळ्ळें मागीर कितें आन्सर येना कितें प्रॉब्लम सी आमी कोणाक कितें म्हूण फोर्स करपा तें आमकांय सजमना पूण आतां तेका लागून जेन्ना ते सायडीन सपोर्ट येना तेका लागून आमी हो अवेरनस करून आमच्या लेवलाचेर करूं ना कितें फाल्यां समज रस्त्याचेर पडल्यार तुमीच ब्लेम जाता न्ही तुमकां एक्झॅक्टली आमी ते एक्सेप्ट करताय देखून तेका लागून आमी हो इनिशिएटीव घेयताय न्हू आनी जरी तर एशेंकूच जरी तर आमकां मुखार हे इनिशिएटीव सपोर्ट जालो जाल्यार आमकां आनीकूय कसले इनिशिएटीव घेवपा आतां आमी फ्युचर आमकां FDAचे कॅम्प्स करपाक मेळटा अवेरनसाची सो आमी बी आमचे जे शॉपकिपर वेंडर्स आहाय चिकनाचे तांकां हे अवेरनस ना थोडे कडेन तांकां तें सद्या खबरूच ना थोड्यांक सो आमी ताका लागून हे अवेरनस करीताय आमी आमगे पार्ट एज अ एसोसिएशन म्हणून आमी करीताय सध्या तुमचे वर्कर्स कितले आनी सध्या कितली हेल्थ कार्ड ना तो रिकॉर्ड आमकां मेळना कोण अमके तालुका अमको हेल्थ कार्ड जालो आहा ओया पूण शॉपकिपर आतां आमी जो मुखार आतां आमी जे फ्री कॅम्प करूं सोदताय तेजे आमी डेटा कलेक्ट केला कोण कोणाक शॉपाचे कितू वर्कर्स जाय ते आतां सद्या कितले मेंबर्स आहा तुमगेले एसोसिएशन आमगे एसोसिएशन अराउंड 450 प्लस मेंबर्स आहे 450 म्हणजे मारगांव ऑल ओव्हर गोवा ऑल ओव्हर गोवा 450 शॉपकीपर्स रजिस्टर्ड जाला ह्या 8 to 1000 शॉप्स इन गोवा आहाय इलिगल ना इलिगल न्हू टोटल शॉप्स आहाय फॉर चिकन सेलिंग ना म्हणजे इलिगल आहाय सध्या नुस्त्या लॉ अशें ना तो पूण कॉस्टिंग सुबेज आसल्यान तो नुस्त्या बी शॉर्ट जाता न्हू आतां रेनी सिजन न्ही तुमगेलो ते रेनी सिजनान तुमगेले चिकनाचो रेट बी वाडटा ना तेका सिजन व्हडलेशें येवन ना थोडेशें वयर सकयल जाता कित्याक आमी प्रोड्युसींग हें ना आउट ऑफ गोवा चड प्रोड्युसींग जाता सो आमची गोंयची सिजन आहा तें व्हडलेशें तांकां तितल्यो हें जायना पूण आहा 10% to 15% चिकन रेट फकत लोकल सिजनाक लागून मातशें डिफरन्स जावपाक शकता आमी हे कॅम्प ऑर्गनायज करपाक कारण म्हणल्यार की सगल्यांकूच बेनिफीट जावचो आमच्या लोकांकूय कित्याक हेल्थी तांकां सगळें मेळचें म्हणून आतां हेज कॉस्ट बेर करपाक आमी एक जे तालुका लेवलाचेर जे MLA आहाय जावं सोशल वर्कर आहाय तांचे कडेन आमी जायतो हेल्प मागताय आनी ते आमकां दिताय बीन आनी दितले बीन फुडले आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आमी आमचे जे ट्रेडर भाव जे सप्लाय करताय भायले जावं आमची गोंयची बायल जावं आनी गोंयचेय जावं तेंचे कडेनूय आमी हेल्प मागताय कित्याक तो कॉस्ट आमकां बरो हाय वयता तेका लागून आमी तेंचे कडेन वचोन तो मागून आमी हें फ्री करपाक ट्राय करताय कित्याक
तेंच्यांनी येवन हो बेनिफीट एक फावटी स्टार्ट करचो कित्याक इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां चड गरजेचें आसता हें म्हणलें न्हू आनी हांव मुगेल्या पोतून आमगे गोंयच्या भाव भयणां कडेन जीं चिकन खावपी तेंकांय उलो मारतात तेंच्या कडल्यानूय आमकां जाय तो सपोर्ट जाय कित्याक हें सगळें बरे भाशेन चलपाक सो आमी जेन्ना ती चिकन घेवपाक वयता तेंचे कडेन पोतून तेणी विचारचें बाबा तुमगे वेस्ट खंय वयता जावं तुगे तें हो भुरगो हेल्थ चॅक केला ओ ना इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां कित्याक सगळेंच आमकां कितेंय तरी आमी एफोर्ट घायल बगर आमकां तें मेळपाक एक तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.